सकल हिंदू समाजाच्या वतीन आज धरणं कार्यक्रम आयोजित केला। त्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सगळ्या भावांचे स्वागत। काही दिवसापहिली बांगलादेशात जे सत्तांतर झाले, सत्तांतर हे केवळ एक निमित्त असले। सत्तांतर जाऊन थंयसरल्या हिंदू समाजाचेर ज्या पद्धतीन अत्याचार झाले, एका वेळाचेर थंयसर 23% हिंदू असले, आज 60%चेर पावल्या आणि उरलेले 60% आहात त्यांना काबार करपाची थंयसल्या कट्टरवाद्यांनी जे प्रयत्न केल्या आणि थंयसरल्या आमच्या हिंदू बहिणीचेर बलात्कार जाल्यात, तरुणाचे खून जाल्या थंयसर, त्याचो सकल हिंदू समाज 70च्या वतीन निषेध करपा खातीर आयची ही धरणा कार्यक्रम आसा। आमचो विशाल हिंदू समाज आयज हांगासर आमकां दिसता। ह्यो अफगाणिस्तान पर्यंत आसलो, अफगाणिस्तान जाले, पाकिस्तान जाले, बांगलादेश जाले, म्यानमार जाले, अशे ह्या देशाचे हळूहळू कुटके जायत आसा। जर हिंदू समाज हांगातलो एकठांय रावना जाल्यार तीच परिस्थिती आमच्यारूय हांगासर ह्या देशात येवंक वेळ लागचो ना आणि त्याची ही एक सगळ्यांक जाणीव जावची आणि थंयसरल्या बांगलादेशांच्या हिंदू आमचो एक आम्ही प्रत्यक्ष थंय वचून जरी तांकां मदत करूंक नासली जाल्यार एक नैतीक पाठिंबो सकल हिंदू समाज 70च्या वतीन तांकां दिवचो म्हणून आयच्या धरणे कार्यक्रमाचे प्रयोजन। त्या बाबतीन तुम्ही कोणाक असे मेमोरंडम बी कितें दिला तुम्ही? ह्यो कार्यक्रम आहा तो ह्यो विषय आहा सबंद देशभरात सगळ्यांक खबर आसा। वेगळे मेमोरंडम दिवन सांगपाची आवश्यकता अशें ना, सरकाराकूय हेची जाणीव आसतली आणि त्या दृष्टीन सरकारानूय प्रयत्न करपा जाय। जर हांगासर बांगलादेशी कोण आसात, हांगासर पेपरांनी म्हटलें की हांगासर 25 बांगलादेशी आसा जाल्यार तांकां डिपोर्ट करची म्हणून आमची मागणी आसा। तांकां हांगाच्यान बांगलादेशांत परत धाडचे ही सकल हिंदू समाजाची मागणी आसा। तुमच्या माध्यमांच्यान आमी सरकार पर्यंत पावोवंक सोदता। पण तांकां जर आयडेंटिफाय करतलो जाल्यार पोलीस स्टेशनार बीन तशें कितें तुमच्या संस्थे मार्फत बीन कितें तुमी मुवमेंट तशें लेटर बीन कितें करतले? अशें अजून तरी कांय जाल्लें ना, पूण वृत्तपत्रांत ही बातमी येयल्ली आसा की 25 बांगलादेशी हांगासर आयडेंटिफाय जाल्या म्हणून, जाल्यार त्या 25 जाणांक डिपोर्ट करचे। हांगासर मुद्दामून बांगलादेशान जे हिंदू समाजाचेर अत्याचार जाल्या ताचो निषेध करपाक आमी सगळे हांगा एकत्रीत जाल्ले आसा आणि आमी आमच्या सरकाराकडे आणि आमच्या भारत देशाच्या सरकाराकडे मागता की सबंद जगाचेर जे हिंदू आसा ते भारत देशान पुढाकार घेवन त्यांच्या संरक्षणार्थ फुडें सरचे आणि जो जो आमचो हिंदू बांधव जगभर आसा आणि तेंचेर खंय अत्याचार जाता जाल्यार तांकां मदत करची सगळ्या वटेन आणि आमच्या हिंदू समाजाक परत एकदा परम वैभव म्हणटा तशें मेळोवन दिवचे आणि हिंदू समाजाचे कशें वर्चस्व उरतले ह्या जगाचेर ते पळोवचे। धन्यवाद। म्हाका दिसता तुमी म्हणटा पळय ते निवेदन बी दिल्या काय म्हणून, हो विशय इतलो गंभीर आसा, जर पेपराचेर बी आयला जाल्यार म्हाका दिसता की पोलिसांनी स्वता फुडाकार घेवन ताची चवकशी करची। जर अशें कोण आसात जाल्यार तांकां सोदून काडप तांचे कर्तव्य आसा। प्रत्येक गोष्टीक निवेदन दिवन मागीर ते करतले अशें रावपाचें न्हू, कारण हो विशय अत्यंत गंभीर आसा आनी आयज नाल्यार फाल्यां आयज गोंयान हो विशय अजून पर्यंत ऐरणीचेर येवंक ना, पूण येवपाक वेळ लागचो ना। आज गोंयान जे घुसखोरी जाल्या पळय ताचेर सरकारान खरेंच लक्ष दिवपाक जाय। म्हाका दिसना सरकाराचें लक्ष आसा अशें, ना जाल्यार सरकारान खरेंच हे आपूण कॉग्निजन्स घेवन ताचेर खऱ्यांनी हेजेर माहिती गोळा करची आणि ते पळोवचे। आयज गोंयान अनेक ठिकाणी आमी भोंवतना पळयता अकस्मात वस्ती तयार जाल्ली आसा। होणाचें उदाहरण घेया, होणान इतलें जाल्लें आसा की जर कितें तरी विशय असो जायत न्हू जाल्यार पेटपाक वेळ लागचो ना। तर खबरदारी म्हणून आयज आमी हांगा जमलेले आसा। सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमी नागरिकांक हांगा ह्या मंचा वयल्यान सांगूंक सोदता की तुमी खबरदारी घेयात।
सरकार करतलो म्हणून आमी रावत जाल्यार आमी शेणटले, माझे स्पष्ट मत आसा. आमकां फुडाकार घेवन हांव कायदो हातीन घे म्हणना, पण आपले प्रोटेक्शन आपूण करपाची तयारी आता हिंदू समाजान दवरपाकूच जाय. हजारांनी वर्सां आमी कापत आसा, मरत आसा, कोण आमच्या वाटेन कोण करिना आमच्या खातीर कांयच. प्रत्येकान आता आपापली जबाबदारी घेवपाची, आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी घेवपाची. भायले विशय कितें चल्ला ते आपल्या कुटुंबांक समजोवपाचे. आमी एकजूट रावपाचे. गोंयांत तरी गरज आसा. आयज शांत दिसता गोंया, पूण पोना धगधगता, वयल्यान शांत दिसता. तुम्ही विचार करा, तुम्ही पत्रकार, तुमकां खबर आहा, तुम्ही सगळ्याक भोंवता, सगळ्यांक खबर आसतली कितें चल्ला तें सिच्युएशन. चड टायम लागचो ना हांगा सुद्दां उद्रक जावपाक. ताका लागून प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय. तुमकां निवेदनाचेर कित्याक लागून म्हणटा तर पेपरान येवन जवळ जवळ एका 5 ते 6 दीस जाले, पण अजून मेरेन ते बाबतीन कांय मुवमेंट जावंक ना जे कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन जावंक जाय आसली. सो कित्याक लागून करपाक जाय न्हू. आता आमी निवेदन दिलें म्हणून दुसऱ्या दिसा ते मुवमेंट करतले अशें काय म्हाका आशा दिसना. प्रत्येक गोष्ट म्हाजें तेच म्हणणें आसा, प्रत्येक गोष्ट आमी सरकार करतलो किंवा सरकाराक निवेदन द्या, हे आता जाले, ते करून जाले. इतली वर्सां हे अत्याचार आमी सहन करता, तेजे सगळ्यांनी निवेदन दिता, सरकाराक सांगता, प्रेस घेता, पूण ताचेर कांय जायना. आयज टायम असो आसा की आमी एकजूट जावपाक जाय. आनी ते निमतान आमी आयज गोंयभर लोकांक ही मेसेज दिवपाक सोदता की एकजूट जाया. दीस इज अ टायम, नाव ऑर नेवर. आता जर आमी एकजूट, बांगलादेशान जे चल्ला इट इज अ पॉलिटिकल, आनी हे आयज महाराष्ट्रानूय परिस्थिती अशी चिगडोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. हो पॉलिटिकल विशय. आता हांव तो घेना विशय, पूण तुमच्या नदरेक हाडून दिता की हे विशय जाणून बुजून करतात, समाजान फूट घालता, ताका लागून आनी ताजो गैरफायदो घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा. आमचो विशय कितें आसा, आमच्या हिंदू समाजाचो रक्षण हे आमी आमच्या हातान करपाक जाय. आमी फुडें सरून आमकां संरक्षीत करपाची आज गरज आसा. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. आनी हेच खातीर आमी हांगा जमल्या, सो दॅट एक मेसेज सगळ्याक गोंयभर पावचो की बाबा हिंदू समाजान आपूण जावन फुडाकार घेवन एकजूट जावचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.